नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by GP Parsik Bank. शेनवारा 13 ऑक्टोबराक गोयची मंत्रिमंडळ बसका दिल्ली एम्सान. सुत्रां सांगतात सगळे मंत्रिमंडळ चल्ले एम्सान. फुरियोस मायकलाक दिल्ली आपोवन थंड करपाचो प्लान. झोन बदलूंक टीसीपी कडे वतल्यांक काँग्रेसीची शिटकावणी. सत्तेर आयल्यार केस टू केस झोन चेंज. टीडीआर पॉलिसी रद्द करपाची काँग्रेसीची शिटकावणी. कोर्टानूय वचपाचो प्लान. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड भरला. सरकाराची ताणत ना. बिहार केरळा प्रमाण गोंयानूय मायनिंग वाठारांत डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाची एक दमडी मोडिल्ली ना. 187 कोटी खंय. सत्तर हजार फामिलींनी अजूनही DDSSY कार्डा रिन्यू केल्ली ना. 15 ऑक्टोबर मेरेन प्राज. मुजत वाड ना. रिन्यू करिनाशिल्ल्यांची कार्डा ब्लॉक. परत कार्डा मेळपूय कुस्तार. आणि खेळान L&T टेक्नॉलॉजी सर्व्हिस तिरंगी T20 ब्लाइंड क्रिकेट सर्त परवरे सोमारच्यान. भारता सयत इंग्लंड आणि श्रीलंका वांटेकार. गोयची कॅबिनेट बसका निमाणे दिल्ली एम्सान जाता. दुयेंत मुख्यमंत्री पर्रीकर सगळ्यांक येता त्या शेनवारा थंय आपोवन बसका घेतलो. अशे तरेन राज्या भायर आनी हॉस्पिटलांत मंत्रिमंडळ बसका घेवपाचो पयलोच प्रयोग. मुख्यमंत्र्याकडची खाती बाकीच्यांक मंत्र्यांक दिवपाचो विशय बसकेन येतलो. आयतारा पर्रीकरान फुरियोस मायकलाक एम्सान आपोवन व्हेलो. दोगूय वरभर उरलेले. मायकलाक थंड करपाचो प्लान चल्ला. आतां गोयचे सगळे मंत्रिमंडळ चल्ले दिल्ली एम्सान. सुत्रां सांगता ते प्रमाण मुख्यमंत्री पर्रीकरान आपल्या सगळ्या मंत्र्यांक 13 सप्टेंबराक दिल्ली एम्सान बसकेक आपयल्यात. हे बसकेन मुख्यमंत्र्याकडे आशिल्ली खाती बाकीच्या मंत्र्यांक दिवपाचेर चड करून चर्चा जातली. पुराय कॅबिनेटाची गोंयाभर आनी हॉस्पिटलांत बसका घेवपाची गोंयचे इतिहासांतली ही पयलीच खेप. 13 ऑक्टोबराक गोंयच्या सगळ्या मंत्र्यांक पर्रीकरान आपयल्यात दिल्ली. पर्रीकर कॅबिनेट मंत्र्यांबरोबर दिल्ली एम्सान बसका घेतलो. शेनवारा सकाळी बसका जातली म्हूण मंत्र्यांक रकात पावयला. आपलो भार कमी करतलो म्हूण एम्सान वतना पर्रीकरान सांगिल्ले. मुख्यमंत्री पर्रीकराकडे सध्या 30 वयर खाती आसात. 2-3 खाती दवरून उरिल्ली मंत्र्यांक दिवपाचो सध्या तरी प्लान. मुख्यमंत्र्याकडे आशिल्ल्या 30 वयर खात्यान अर्थ आनी गृह खाते चड म्हत्वाचे. त्या खात्यां खातीरूच ते मंत्रिमंडळ बसकेक चड म्हत्व. ते भायर खण, शिक्षण, उद्देग, रानां, सहकार, पर्यावरण, सिव्हिल एव्हिएशन सारकेली म्हत्वाची खाती मुख्यमंत्र्याकडे आसात. मजगती आयतारा मायकलाक ताकतिकेन दिल्ली आपोवन व्हेलो. 2 दीस फाटीं कळंगूटचो BJP आमदार उपसभापती मायकल लोबोन पर्रीकर आनी दोगांय खासदारांक जाहीर उजरायल्ले. ताचेर मायकलाक ताकतिकेन दिल्ली आपयलो. एम्सान दनपारां तो पर्रीकराक वरभर मेळ्ळो. कितें जालें काय विचारल्यार मायकल म्हणटा फाल्यां सांगता. मायकलाक कसो तरी करून थंड करपाचो प्लान चल्ला. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. टीसीपी कडे जमनीचे झोन बदलपाच्या भानगडीन पडचे न्ही म्हूण काँग्रेसीची शिटकावणी. काँग्रेसीचे सरकार आयल्यार ह्या सरकाराच्यो टीसीपीतल्यो सगळ्यो कायद्यो दुरुस्ती रद्द करतले. TDR सारकेले धोरणूय रद्द जातले म्हूण काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाची शिटकावणी. केस टू केस बेजीस झोन चेंज करपाच्या अधिसुचोवणे आड काँग्रेस हायकोर्टानूय वचपाची तयारी करता. जे कोण ह्या हितूंक केस टू केस बेसिसांक एप्लाय करतले, जे वेटिंग लिस्टार आसा, तेणी ऑलरेडी अप्रोच केल्यात, तांकांय आमी एक शिटकावणी दिवपाक सोदतात की यू डू एट युअर ओन रिस्क. तुमी कन्वर्शन आनी पयशे दिवपाचे कितें तर सुरू करतात, तुमचे हे पयशे वयतले आनी जमिनी कन्वर्ट जावपा ना. कारण ज्या दिसा काँग्रेस सरकार सत्तेर येतलो, विदीन 1 month वी विल विथड्रॉ ऑल दीस अमेंडमेंट्स फॉर केस टू केस बेसिस and TDR पॉलिसी. सो तुम्ही तुमचे पैसे इन्वेस्ट करता आसतना काळजीपूर्वक करात. कारण तुम्ही रिस्क घेनाकात तुमचे जमनी पैसे दिवन कन्वर्ट करपाक. आणि जो मेरेन हे जायना तो आमी कोर्टांनी वचपाची आमी तयारी दवरलेली आसा.
We are moving the court in the interest of Goa to protect the Goa's land, because this is not the way the government should proceed. This is not called a governance, where the discretionary power is given to one or two individuals. This is not a good governance. This cannot be zero tolerance to corruption. This is not a slogan the Prime Minister has given, na khaunga, na khane dunga. You are allowing to do mass corruption. So Congress party, with all force, we fully oppose these amendments. We oppose this notification, and we also warn the people who will be dealing it, because entire population of Goa is against this, barring few individuals who have vested interest in converting the land. आमचे ल्हान ल्हान सूप खूबशे कृष्ण तयार जाल्ले आसात त्या कणसांक काबार करपाक. कणसांचो अहंकार इतलो जाल्लो आसा, तांकां अमरनाथ पणजीकर म्हळ्यार किट दिसता. हो प्रोफेसर अमरनाथ पणजीकर म्हणतो, भुरगो जायत, फटींगपण केलें ना जायत तेणें, करप्शन केलें ना जायत तेणें, पूण असले भुरगे हे गोंयांक जे कणस तयार जाल्ले आसा नेवे, तांकां काबार करपाक हे भुरगेच कारण आयज तरणाटे देशाक दिशा दाखयतात. सो आयज आमकां सरकार ओडोवपाक आमकां विजयाची गरज ना. विजयान एकदां स्टेटमेंट केलो की जो सरकार जातलो तो आपले शिवाय जावपा म्हणून. विजयाची गरज ना. सरकार हो आपले पेचान पडटलो. ऑलरेडी पेज सामको जाल्लो आसा कारण सरकार अस्तित्वांकूच ना न्ही. आनी खुबशे लोक अप्रोच करीत आसा. आमी योग्य वेळाक रावल्यात. आमी पळयता की आमकां बरें गव्हर्नन्स लोकांक दिवपाक मेळपाक जाय. त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो विचार चालू आसा. सरकार करूंक खंय काँग्रेसीक विजयाची गरज ना. मायनिंग सुरू करूंक जमना जाल्यार परत लोकसभेक फॉर्म भरपाची कापासलत करूं नाकात म्हूण मायकल बीजेपीच्या खासदारांक उद्देशून उलयल्लो. गिरीशान तेच वयर काडले. जे आमी इतले तेंप सांगताले, आयज बीजेपीचे लिडर पब्लिकली एक्सेप्ट करपाक लागल्यात. जे पयलीं आमचे कडेन उलयता आसतना सांगताले तुमी सांगता सारकें म्हणून गव्हर्मेंट हांगा चलना, जॉब्स सगळे बंद जाल्ले आसात, गव्हर्नन्स ना. आयज सत्य कितें आसा तें उगडें जाल्लें आसा आनी ह्या बीजेपीच्या लिडरांनी सांगलेलें आसा. तशेंच ताणें आनी एक सजेशन दिलां, व्हेरी इंट्रस्टींग सजेशन. ताणें दोनूय खासदारांक तांच्या फुड्यांक सांगलां की तुमी नॉमिनेशन फायल करनाकात, की तुमकां लोक जिखोवपा ना. परत सत्य उलयलां. सो बीजेपी पार्टीन मानचें हें सजेशन आनी ह्या लोकसभेक तुमी लोकांक फेस करपाक शकपाना कारण तुमचे कडेन कांयच ना लोकांक फेस करपाचें. आमी सांगताले पूण आयज तुमच्या लोकांनी सांगलां तुमी आनी हें इलेक्शन लडपा वचनाकात, नॉमिनेशन फायल करनाकात. खंय तरी केन्ना तरी आयकया तुमच्या लोकांचें, जे कोण खरें उलयता तेंचें. म्हाका जी तुमकां इतली ते मतां मेळटालीं, जे लोकांक फटोवन तुमी मतां घेताले, तेजी 1/4 सुद्दां वोट्स तुमकां मेळपा डिफिकल्ट जातले लोकसभेक, कारण इतली चीड लोकां भितर निर्माण जाल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी तुकाराम मराठे. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड भरला मात सरकाराची दानत ना. बिहार केरळा भशेनूय गोंय सरकारानूय मायनिंग वाठारांत डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतलो ₹1 सुद्दां खर्च केल्लो ना. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडान 187 कोटी जमल्यात, पूण मायनिंग बाधित वाठारांतल्या कामांक एकूय दमडी मंजूर करूंक ना म्हूण सरकारान केंद्राक सांगला. हायकोर्टाच्या अर्दी उपरांत मायनिंग बाधित वाठारांतल्या प्रकल्पाचे प्रस्ताव आयिल्ले पास एकूय जाल्लो ना. समन्वय आनी केंद्रीय उच्चाधिकार समितीची कमिटी 12 ऑक्टोबराक बसका जावपाची आसा. खणीची पावणी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड खर्च करप, मेजर आनी मायनर मिनरल्सांचे रेटिंग करपा सारखेले विशय बसकेन येतले. मायन्स खात्यान 187 कोटीचो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जमयला. मात मायनिंग अफेक्टेड वाठारांत ₹1 खर्च करूंक ना म्हूण गोंय सरकारान केंद्राक जाप दिल्या. मायनिंग आशिल्ल्या 21 राज्यांतल्या गोवा, बिहार आनी केरळान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतलो ₹1 भायर काडूंक ना. हायकोर्टाच्या अर्दी उपरांत मायन्स खात्याक मायनिंग अफेक्टेड वाठारांतल्या प्रकल्पाचे प्रस्ताव आयिल्ले, मात खात्यान एकूय मंजूर करूंक ना. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडा खाला मायनिंग अफेक्टेड वाठारांतले पर्यावरण, जीवसृश्टीचो सांबाळ करप आनी लोकांक पिवपाच्या उदकाची वेवस्था करपा सारकेले प्रकल्प हातांत घेवंक येतात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.